कोरोनाचे फाटभुंयेर मालभाट दवरलेकारांनी अंदू एक आगळो वेगळो पायंडो घातलो। नवो इतिहास घडयला अशें म्हटल्यार जाता। अंदू तळयेत न्हू जाल्यार गांवांतले आनी गरज पडली जाल्यार कुशीच्या वाठारांतले गणपतींचे विसर्जन बायत करतले। सरकाराची मार्गदर्शक तत्वां मतींत धरून गर्दी टाळपा खातीर ग्रामस्थांनी एकमतान हो निर्णय घेतला। गणपती केदे आसचे हेच्या पासून ते विसर्जन कशें करचें, कितले जाणांनी करचें अशें साबार SOP सरकारान घालून दिल्यात। आता ते पाळपाची जबाबदारी लोकांची। दवल्लेकारांनी तकली लढयली। मालभाट वाठारांतली एक पोरणी बांय नितळ केली आनी तेतून सगळ्या गणपतींचें शिस्तीत विसर्जन करपाचें थारायलें। पळयात शिस्त पाळपा खातीर गांवांत दाखयल्लो एकवट। दवल्लेचे गर्दी न जावपाक आमच्या स्थानिकांनी एक डिसिजन घेतलें की आमी आमचे गणपती आमच्या वाड्यारच अंदू पावोवपाची वेवस्था करया म्हणून। आनी आज जे आमी जाग्यार उबे आसा ती बांय आनी जागो एक 20-25 पयलीं पळोवपाची नाशिल्ली, पण आमच्या स्थानिकांनी एक आमी डिसिजन घेतलें की हीच बांय आमी डेवलप करया। ही बांय आमची बरी एक बरी आदली 100-150 वर्सांची पोरणी बांय। ही बांय आमी साफ करून बांय परती बांदून हांगाच्या जाग्याची साफ सफाई करून आमी हो एक गणपती खातीर देवा खातीर एक बरो जागो आमी सगळ्या मुखार आमी हांगाच गणपती पावोवचे स्थानिकांनी एक डिसिजन घेवन आमी हो जागो डेवलप केला। आमचे 1.5 दिसाचे गणपती आसाच। जर स्थानिकांनी जर सपोर्ट केलो, आजूबाजूचे जर गणपती आसा जांकां त्रास जाता ते आमचे स्थानिक लोक हांगा बायन गणपती पावोवपाक ते मदत करतले। आमी ह्या मालभाटान रावतात। आमचे जवळ जवळ 30 गणपती आसात, पूण 30 गणपती एका बरोबर थंय बुडोवपाक वतले गर्दी जातली। खंय वताले तुमी? दवल्ले झरीर व्हरताले। थंय गर्दी जातले, लोकांक त्रास, आमचे सगळे बरोबरच्या लोकांक त्रास जातले म्हणून आमी हांगसर अशें मिटींग घेवन आमचे वाड्यावयल्या लोकांनी मिटींग घेवन हांगसरचे पावचे अशें म्हूण केलें। रुपेशान सांगलें अशें आसा। रुपेशान सांगलें आमी आपूण तुका जागो साफ करून बरे भशेन सारके स्टेप्स हें करून सगळें करून दिता आनी ताणें ते भशेन करून आमकां दिल्लें आसा। आनी आतां आमी चिंतलां की ते गणपती वर्सा वर्स आमी हांगाच पायतले अशें म्हणून हाजे फुडें भशेन आमी अशेंच वर्सा वर्स पायतले अशें म्हणून आमी चिंतलां। प्रत्येक आमी जण 5 गणपती एका बरोबर हाडटले आनी ते पयलीं विसर्जन करतले, परत वतले 5 गणपती हाडटले, अशें करून करून 5-5 पयलीं गणपती हाडून आनी आमी एका गणपती बरोबर 2 जाण मनीस आसतले पावपी आनी दुसरो कोण तरी अशें करून करपाक चिंतलां। आमी आतां जाणटे जाले, आमच्यान ते तळेर वचपाक आतां जायना। तेणीन जे डिसिजन घेतला ते योग्य डिसिजन घेवन हांगा काम करून ही अवस्था बरे भशेन हे केल्या ताणी। जाल्यार कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायसान सरकारी SOP सांबाळून चवथ मनोवची अशें सांगतना समेस्त गणेश भक्तांक परबी भेटयल्यात। पळया। हांव सगळ्यांक चवथीची सगळ्यांक गणवडीत परबी दिता, स्पेशली म्हगे कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आनी जे आख्ख्या संवसारांत आमगे हिंदू भाव भयणी आसा तांकां चवथीची गणवडीत परबी। आनीक म्हज्या भाव भयण्यांदू एक सांगोसो दिता हे चवथी भितर जे तुमी सोशल डिस्टन्सिंग आसता तें मातशें सांबाळपाचें। आनीक एक फावट हॅपी गणेश म्हूण सगळ्यांक विश करता। सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं। गोवा 365 खातीर मालभाटच्यान संदीप तुयेंकार।